यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक पूरा जनक मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळीतर्फेन नमस्कार। आमगेले एक व्हड भाग्य कसं म्हळ्यार आमकां स्वाम्यान हांगा मंजेश्वरांतू एक 5 दिवसाचे कॅम्प अनुग्रह केलेलो आसा। स्वाम्या आमगेले मुंबई दुखून ह्या महिन्याचे 24 मंगळूरा पावता ती ट्रेनारी। 24 साधारण 10-10:30 गंटेक स्वाम्या मंजेश्वर येवन पावता ती। त्या दिवसा आमी एक भारी एक वैभवारी स्वाम्याक पूर्णकुंभ स्वागत हांगा एक स्वागत करचे एक कार्यक्रम केलेलो आसा। तशीच स्वाम्याल हांगा 24 दोन 28 ते हांगा मुक्काम चलचार आसा आनी 28 स्वामी हांगा दुखून तांगेले मुक्कावयले मुक्काम भागमंडलाक वता आसा ती। 24 येतरी हांगाचे कार्यक्रम कशे चलता म्हळ्यार 25 आनी 26 2 दिवसाक आमकां स्वाम्यान एक हांगा दशमस्कंद पारायण आनी नमस्काराचे एक कार्यक्रम अनुग्रह केलेलो आसा। हें एक आमगेलें एक व्हड भाग्य म्हूण सांगता। कित्याक म्हळ्यार अंत कोण भाग्य जाता की कोण ते एक श्लोकाक नमस्कार घालता की तांकां तांणी पूर्व जन्मांत की ह्या जन्मांत की कसंय एक पाप केल्लें आसलें तें पुरा पाप परिहार जाता आनी तांणी खंयचे एक तांगेल्या मनांत एक कसं एक प्रार्थना दवरून घेवन ते एक नमस्कार घालता की ते पुरो परिपूर्ण दत्ता म्हणलें एक नंबीक आसा। ताजे निमित्त ह्या 2 दिवसा कार्यक्रमांतू मंजेश्वर पेंटेचे आनी आसपास आशिल्ले प्रत्येक समाज बांधवाला विनंती कसं म्हळ्यार तुमी दय दवरून मंजेश्वर येवका आनी हांगा ते नमस्कारांतू तुमी पाल दवका म्हण निमून घेता। अंतू कोणेय नमस्कार घालच्याक येवयता, चेडवान येवयता, बायल मनशान येवयता, प्रायदलान येवयता, कोणेय येवयता आनी घालच्याक प्रति श्लोकाक नमस्कार घालचे कश्ट आशिल्ल्यान बसून जाल्यार थंयची बसून प्रति श्लोक जाल तशीच नमस्कार घालयता। एक नियम पालन करपाक कसं म्हळ्यार कोणेय ते नमस्कार घालतना कर्कट खावचे ना, लसूण पियाव खावचे ना, तें एक तुमी प्रत्येकल्यान पालन करता। आमी आमगेले हांगाचे प्रतिनिधी तुमगेल्या गांवांतू कोण मंजेश्वर पेटे प्रतिनिधी की तांगेले तुमगेलें नांव दिवयता, नाजाल्यार मंजेश्वर पेटे प्रतिनिधी देवदास प्रभू म्हणून आसा ते तांकांय तुमी संपर्क करून तुमगेलें नांव दिवयता। 25 तारीखेक 8 गंटेक नमस्कार प्रारंभ जाता। त्या दिवस रात्री 8 गंटे निरंतर नमस्कार चलता आसता। एक बॅच 2-2 गंट्याचे आसता। ताजे निमित्त कोणाक खंयच्या टायमार अनुकूल आसा की त्या टायमार येवन तुमी ह्या एक कार्यक्रमांतू भाग घेवयता। 27 हांगा स्वाम्याल्या मठांतू लघु विष्णू हवन आनी लघु विष्णू अभिषेक जावचे आसा। त्यावेळी एक अत्यंत एक व्हड एक धार्मिक कार्यक्रम आमकां स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो सांगा। 27 तारीख सांजवेळा विद्वान उपेंद्र मल्य हांगेले एक बालकृष्ण मास्टर तांगेले एक निर्देशनारी विद्वान सुधाकर भट मामान बरयलेले सुकृतींद्र संस्मरण म्हणलेले एक नृत्य रूपक कार्यक्रम चलचे आसा। त्या साधारण 6:30 देखून 1 गंटे कार्यक्रम हाका तुमी पूरा जन येवन अंतू कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हण निमून घेता आसा। आनी आमगेले एक विशेष सर्व समाज बांधवाला विनंती कसं म्हळ्यार स्वाम्याले कॅम्प आशिल्ले तेन्ना प्रत्येकल्यान हांगा येवन स्वाम्याले एक भिक्षा सेव करता। नवे मठाचे पवमान सेवकी उषा सेवकी कसले एक सेव करून स्वाम्याले मंत्राक्षत आनी आशीर्वाद घेवका म्हण हांव प्रत्येकल्यान निमून घेता आसा। 24 तारीखेक स्वाम्यान येयले दिवस सांजवेळा एक विशेष आमी एक कार्यक्रम आयोजन केल्लो आसा। कसं म्हळ्यार हें भजना दिंडी म्हणून 25 आनी 26 तारीखेक सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या 75ನೇ पुण्यतिथी आचರಣೆ ताजे विशय जावन घेवन चलचे दशमस्कंद पारायणाक आमी 24 सांजवेळा आमगेल्या देवस्थानांत देखून सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या एक भावचित्र हांगा दवरून व्हड रितीर एक पुरा जनान मेळून भजने रुपारी एक आमी मेरवणीगेर व्हरून देवस्थानांत देखून काशी मठ दवरचे आसा। हाकाय प्रति एकल्यान मेळका आमी फुडले एक 4-5 म्हयने फुडें एक भजन दिंडी केल्ले तेन्ना मंजेश्वर गांवचे आनी लागीं गांवचे पुरा एक साधारण 300-400 जन मेळून प्रत्येकल्यान एक वारकरी रितीरी ड्रेसिंग करून टोपी दवरून पुरो एक भाग दिलेलो आसा। तेंचे रितीरी आनीक अधिक संख्ये जनान हे कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हण हांव प्रत्येकल्याक निमून घेता आसा। हे एक कार्यक्रम स्वाम्याले आमकां मंजेश्वर पेटेचे आनी आट्र पेंटाचे एक व्हड एक भाग्य अंत प्रति एकल्यान भाग घेवन स्वाम्याले आनी आमगेले अनंतेश्वर देवाले अनुग्रह प्राप्त करका म्हण हांव सर्वांकय आमगेल्या आडಳಿತ मंडळींनी आट्र पेंटाच्या तर्फेन नेमून घेता। धन्यवाद।